गोविंदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमचे बरोबर आहा स्टुडियोन ॲडवोकेट प्रतिमा बेट्सी कुटिनो. ॲक्च्युली आयज ताका स्टुडियोन आपोवपाचो कारण दोन आसा. एक म्हणजे शी इज मेकिंग अ घर वापसी इन टू द काँग्रेस व्हेरी सून. एज पर माय सोर्सेस इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट 1 or 2 days. So we called her in the studio just to find out what makes her come back. We all know that she had left up a few, I think, few years back, soon after the assembly elections in Goa, where she contested on AAP ticket from Nabeli. आणि त्याच्यानंतर there were a lot of things. She was actively involved in politics. Her protests over the comments on Saint Francis Xavier, there were very different issues, including one assault on one. Then there are many things she has not. Though she had left a political party, she did not leave politics or fighting for the people of Goa. So, welcome to the studio, Pratima. Yes. First thing, we heard about this. Now you tell us what is the truth behind this. किती झाले? Why you are making a comeback in the Congress? First and foremost, thanks Suraj. गोंयकारपणाक तुमी म्हाका पयलीं आयज इनवायट केलें and I could not say no to you. I said okay, being a good friend also. I said okay, let's go, and for calling me. So देव बरें करूं. Yes, the news which is going around Goa, which is already viral, that I'm joining. Yes, I am joining my home back. घर You वापसी. said घर वापसी. I'm going back to my home where I belong, and that is Congress Party. इंडियन नॅशनल काँग्रेसात प्रवेश करता हांव परतून पोरां 2 तारखेर 2nd of July at 4:30 4:30 वरांचेर प्रवेश जातलो म्हजो काँग्रेस पक्षांत पणजे काँग्रेस पार्टीन at 4:30 एज आय टोल्ड यू. आनी येस, इट इज एक्चुली अ कमबॅक आफ्टर मेनी इयर्स. डॅडे चुकून हांवें 20 वर्सां म्हणलीं, बट नो, I have served Congress Party previously 28 years of my life. You know, at the age Yes, of I do. 18, I had joined. And after 28 years, मातशे फ्रस्ट्रेट जावन, मातशे डिप्रेस जावन, दुखोवन हांवें तो स्पर ऑफ मोमेंटाक एक डिसिजन घेतलो टू गो इन आप. आनी यू हॅव सीन what has happened. No, let me come And- to the question properly. I'll phrase it properly. Yeah. Tell me one thing. Why did you leave Congress? Yes. First thing, Karan, I have seen you working for last 28 years, 30 years now. 28 years, you worked almost 24, 25, 26 Yeah. years. You worked for the Congress. We have seen a lot of agitations coming in. You were called Iron Lady. But then what happened? You made a decision to leave Congress. Don't tell me it was Girish, because Girish was still the president at that time. Yes, I was with Congress for many, many years. I served there as a state youth Congress president also. I served as the Mahila Congress state president also. I took many issues, protest. What you're saying is true. But the thing is, there was that time which had come, ZP elections आशिल्ले, आणि ZP इलेक्शना टायमार कोविडात आमचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो बाबूश म्हणटा तो कोयलो, बाबूश ताका टिकेट दिल्ली, वेर म्हज्या वाड्यान देखून हांव ताच्या बारा भोंवल्लें. बट इट ड्यू टू कोवीड ही पास्ट अवे, and there was hardly, like, you know, say 2 weeks time. So party president आशिल्लो लुईझीन बाब. So पक्षान एक डिस्कशन ना, आय थिंक सो, नो, या लुईझीन वॉज द प्रेसिडेंट. सो पक्षान एक हें केलें, नो, आर यू शुअर लुईझीन वॉज द प्रेसिडेंट और गिरीश was the Girish. president? Louisiana was No. almost on the way No, to no. TMC. सो गिरीश बाब वॉज द प्रेसिडेंट, आनी हे सगळे आशिल्ले. लुईझीन आशिल्लो, दिगंबर कामत, ओके, ही वॉज देर. LOP. एंड ही वॉज द LOP दिगंबर कामत. आनी तेणी म्हाका सांगलें की हो पळय भायर पडला आनी आमकां बरे कॅन्डिडेट जाय नावेली ZPक, आनी तुवें यू हॅव टू बी, यू टेक द कॅन्डिडेचर, वी आर गिवींग यू द कॅन्डिडेचर. वेरी नाय थॉट, आय गेव अ डीप थॉट, एंड आय टोल्ड दिगंबर कामत. हांवें ताका सांगलें, सर हें म्हज्यान जावपा ना. हांवें लुईझीनाक देखून वचून सांगलें, सर हें जावपा ना. कित्याक म्हणल्यार हांव इतलें काम केलां पक्षा खातीर,
यूथ प्रेसिडेंट जावन महिला प्रेसिडेंट आनी म्हजो टायम आयला वेर आय हॅव टू गो नाव एज अ असेंब्ली MLA. सो आय डोंट इट इज लायक डिमोटींग मी. आनी ताका सांगलें की 12-14 दिसान कितें जातलें काय म्हणून. तेणी म्हणलें यू हॅव वर्कड व्हेरी हार्ड. सगल्या कडेन गोंयांत तुजे इश्यूज, तूं महिला प्रेसिडेंट म्हणून नाल मारक जावं या कांदे मारक जावं कोणाचे अत्याचार जावं तूं मुखार आसा. सो जातलें. So in this 2 weeks time, no Suraj, only 2 weeks time, when the party told me you have to take this, I as a party soldier responsibility घेतली आनी म्हजे महिला काँग्रेस बायलांकनी घेवन हांव भोंवलें. 14 दीस हांव खूब भोंवलें आनी हांवें 2,500 वोट काडले आनी आय लॉस्ट बाय 170 वोट, 170 or 180 votes, and I lost such a close margin within 2 weeks. But the worst part is what, winning and losing is a part of politics, no problem. हांव हारलेलें म्हज्या तेका लागून हारलेलें, हांव कांयच म्हणपाचें न्ही. बट वेन समबडी इज बॅकस्टॅबींग यू, वेन युअर ओन लिडर्स बॅकस्टॅबींग ऑर वॉट यू से दॅट फाटल्यान साकून सुरी मारता पळय, तें रॉंग केलें. दिगंबर कामत वेंट ओवरबोर्ड. He went overboard and he started telling people, he ex-CM तो LOP, he's got his connect everywhere. पर्सनली खंय फोनार सांगपाल्लो खंय प्रतिमा कशे भाशेन जिखोवप ना, प्रतिमा वोट मारप ना. मे प्रॉब्ली देस इनसेक्युरिटी वॉज वॉट वॉज प्रॉब्लम, आय डोंट नो. आनी आय स्टार्टेड गेटींग कॉल्स 2 days बिफोर इलेक्शन्स आनी म्हाका लोकांनी मेन लोकांनी नांवां देखून म्हजे कडेन आसा आनी तेणी सांगलें. आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार इलेक्शनाच्या दिसा हांवें दोळ्यांनी पळयलां कोण सारके अशे आशिल्ले ते अशे जाले परतले, ते कोणाचे मनशां आशिल्ले, कोणाक फॉलो करताले ते. सो न्ही जालें आनी आय लॉस्ट. सो आय कूड नॉट टेक. दॅट्स वेन आय सेड, हांवें सांगलें काँग्रेस पार्टी वायट पार्टी न्ही, काँग्रेस पार्टी इज माय फॅमिली, DNA इज हियर, सेक्युलर पार्टी म्हजी पार्टी ती. पूण त्या दिसा स्टेटमेंट केलो इलेक्शनाचो रिजल्ट जाता की भायल्यान येवन की दुस्मान भायर नात, दुस्मान भितरच आसा, घरांतच आसा. काँग्रेस आमचें घर न्ही, सो ते दुस्मान भितर आसा. And this is what has happened to me, and I could not take that. And that is why And Aam Aadmi Party took the opportunity. There were leaders of Aam Aadmi Party sitting at my place at home at 7 o'clock from 7 till night 12:30 trying to convince me. They did not waste time. They called up, they spoke to Kejriwal sir. ते केजरीवाला कडेन उलयले, म्हाका म्हणपाले फाल्यां सकाळीं एक अपॉयंटमेंट करता. आनी म्हाका सगळे आशिल्ले, राघव चड्डा, तिशी मॅम आमची, कोण तो दुर्गादास, दुर्गेश पाठक. And I was fascinated that young leaders are given opportunity by Kejriwal because I was seeing that with my eyes. And believe me, next morning 6:30, Durgesh Pathak, who is the MLA now, right, in Delhi of Aam Aadmi Party, he came to my doorstep 6:30, 12:30 गेल्या 6:15 he came with 2 people, तांचे volunteers, and said चलो अभी निकलना है. So I said give me some time, न्हांवता, म्हाका कोणा कडेन उलोवपाक दिवन टायम मेळना. एंड आय वॉज ऑन फीट ऑफ एंगर. ते दुखलेलें काडी सारकें तोपलें दुखलेलें पळय. हांवें म्हणलें चल. आनी अतिशी वन सायड मॅडम इज दे, मागीर तो तांचो महेंद्र म्हूण आशिल्लो. दे आर सेयींग लायक तूं कितें इतलें, तुवें फक्त काम करपाचें, झरपाचें काँग्रेसाक. अरे तुजको वो ग्रँड मादर बनाएंगे म्हणपालें. केजरीवाल सर वील मेक यू अ लिडर. ही नोज युअर वर्क, ही सीज युअर वर्क. म्हाका सांगलें. 7 आमी भायर सरलीं, 8:30 कितें 9 कितें फ्लायट धरली आनी म्हाका डायरेक्टली दिली. वेन दे केम टू माय हावस ऑल्सो, when I joined up also, they used to come, leaders used to come, no. इलेक्शन पिरियड आसलो, कोविडा टायमार खूब लोकांनी रेशन दिलें. 7,000 घरांतली भोंवलां हांव. रिक्षात बसतालें हांव वॉलंटियरांनी घेवन, भुरग्यांक घेवन आनी बॅग दिवपाक. तेन्ना लिडर म्हज्या घरा कडेन येयली आनी म्हज्या हॉल रुमांत न्ही राहुल गांधी आनी म्हजो फोटो आसा. आनी दॅट फोटो इज लायक 25 years बॅक when राहुल गांधी हॅड कम फॉर अ कन्वेन्शन एट गोवा युनिवर्सिटी. म्हजो आनी ताजो फोटो आसा यूथ काँग्रेसाचो. आणि ते आइले म्हणपाले इसको क्यों लगाया है, इसको क्यों रखा है इधर, आप आम आदमी पार्टी के लीडर हो, उसको हटाओ, केजरीवाल का साथ फोटो है वो लगाओ. डेट टाइम आई टोल्ड द लीडर्स एनी दे शुड से नो, दे विल नॉट डिनाय. हांवें तांकां सांगलें आपाक, राहुल गांधी इज इन आवर हार्ट, ही इज इन माय हार्ट, दैट इज़ वेर आई बिलोंग, दैट इज़ द पार्टी विच आई हैव ग्रोन इन, एंड आई कैन नॉट रिमूव दिस फोटो. तुम लोगों को चाहिए तुम कुछ भी बोलो, बट आई एम नॉट, बिकॉज दॅट इज द रिस्पेक्ट एंड मार्क. म्हज्या फॅमिलीत कोणीय म्हज्या घरा आयल्या, कोणी कितले व्हडले लिडरांनी पळयलां, टील टुडे दॅट पिक्चर ऑफ राहुल गांधी एंड प्रतिमा कुतिनो इज देर इन माय हॉल रूम, विच शोज दॅट इट इज दॅट. Yeah, that is how you joined up. Now tell me, मागीर Pratima, आप सोडलें. yeah, मागीर but election what made you leave up after that? See, up
there were a lot I of things. respect- I See, respect, there were a lot I'm- of things, allegations that Uh, आपण प्रतिमा हे दिले ते दिले. I want to clear that. No. Just let me ask you those questions. There were a lot of allegations Rumors. that Apan, Pratima were given a lot of freebies, this, that, and that is why Pratima joined up. Okay. Okay, you joined up. Okay. Agreed. I'm It is coming your to own decision. Why did you leave it? Now I'm telling you. Yeah. Get me that person who has told you that I have taken even a 1 rupee naya paisa from Kejriwal or Aam Aadmi Party. कोना के यार व्हेन आई वाज जॉइनिंग ही आस्क्ड मी गोवा के जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइन करने को डिमांड रखते हैं इतना पैसा मिलेगा क्या पार्टी को मुझको इलेक्शन को इतना पैसा चाहिए फंड एंड वाई यू आर नॉट आस्किंग मी फॉर मनी आई टोल्ड हिम आई बिलीव इन वर्क हार्ड वर्क नॉट मनी केजरीवालान सांगून दी पळय हांगा गोंयचो वेन्झी आसा हांगा गोवा क्रूज आसा पयस वचपाची गरज ना हांगा गोंयचो वाल्मिकी नायक आसा तेणी सांगचें और लेट केजरीवाल मेक अ स्टेटमेंट द डे आई जॉइंड वेदर आई डिमांडेड एनीथिंग और टूक एनीथिंग I went there, I told you, out of hurt, out of pain. There were other parties, Goa big parties who were offering me, तुका इतले कोटी दिता तूं आमचे पक्षांत यो तुका आमी हें करया आमकां बायलांचे आमकां वी वॉन्ट वुमन रिप्रेझेंटेशन लायक यू आय हॅव रिफ्यूज दॅट एंड वीच पार्टी दॅट ऑल्सो द लिडर्स मस्ट बी नोईंग बिकॉज हू अप्रोच्ड मी ऑल्सो एंड आपाच्या हांवें रुपया घेवन आनी आपाचें हें पळय इलेक्शना टायमार ऑल्सो तेंचें एक आसा कितें पैसा दे के नोट दे के वोट नाही लेने का ते केजरीवालाची स्टायल ताका विचार इवन ऑफिसाचें जावं म्हजें लास्ट जेवणाचे दिसाचें देखून बुथाचेर बीन कितें करपाचें लोकांक जेवण बीन आय हॅव डन इट सो दे से इट एंड आय हॅव सीन इट देर वॉज नो मनी एक्सचेंज हॅपनिंग देर अदरवायज यू कॅन चॅक ऑन देर लिडर्स आतां दुसरें आप सोडपाचें कारण कितें जाणो हांव आपात आशिल्लें 1-1.5 वर्स आशिल्लें बट आय सॉ वन थिंग वीच आय डिडंट लायक सी I respect Kejriwal, I respect Atishi, Raghav, कोणीय म्हणटा आतां राघव तो गेलो BJP. बट द थिंग इज तांचें कितें आशिल्लें जाणा सुरज यू टॉक ऑन मुद्देज ऑफ हॉस्पिटल ऑफ दिल्लीज टॉक ऑन रिक्षा टॉक ऑन लायट फ्री टॉक ऑन दीस एंड आय एम अ पर्सन हू फील्स डेट आय हॅव टू टॉक अबाउट गोवा वी ओपन द विंडो वी कॅन सी पोल्युशन वी कॅन ओपन द डोर आय कॅन सी दोंगर कापिल्ले जातात नश्ट करपाले आमची शेतां भाटां करप्शन इतलें वाडपालां भुरग्यांक अनएम्प्लॉयमेंट आहा तेजेर म्हाका उलोवपाक जाय ही म्हाका नाही दिल्ली का मॉडल बोलना है एंड आई वॉज गेटिंग दिस आई एम टेलिंग यू आई टोल्ड देम डायरेक्टली आई एम लिविंग आई एम गोईंग बिकॉज वेर यू आर नो यू शूड बी हॅपी हांव रागान गेल्लें ते एक म्हणटा पळय रागान घराक लायलो उजो म्हणटा पळय हुंदराच्या रागांत कितें तरी घराक लायलो उजो तशें म्हजी गती जाली एंड इट टूक मी टायम द डे आय जॉयन अप and I was flying back from Delhi. Who was with me? Rahul Mamre was the president of Aam Aadmi Party. You can ask Rahul Mamre. I was sitting in the aircraft, and 2 hours 15 minutes continuously tears were flowing, and I didn't wanted to show that I'm crying, but tears were flowing because that pain, that my God, I'll no more be a Congress member. I'll not be a Congress leader. ते म्हाका दुखलें. राहुल मांबरे वेंट टू क्लिक अ पिक्चर एंड आई टोल्ड हिम डोंट डू दीस तो सांगतलो देवाक घेवन सांगतलो कित्याक इट्स अ फॅक्ट ही इज द विटनस टू इट देन आय केम एंड देन पटुना रे म्हाका तांचें इलेक्शनाक पटुना तेंचें आनी तांकां लागून मॅस जालें पळय आप आयली TMC आयली RGP पार्टी आयली NCP पार्टी आयली तितूंत काँग्रेस आशिल्ले तितूंत BJP आसलें तितूंत इंडिपेंडंट आसलें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस खरें सांगता तुका हे सगळे पार्ट्यो आयल्यो आनी स्प्लीट जाले केन्नाच लायफान नाविली म्हणटा ते BJP येवपाचें न्ही केन्नाच येवना लायफान सगळ्यांनी काढले वाटे जालो सगळ्यांनी काढले कोणे 2.5 काढले कोणे 3 काढले कोणे 3.5 काढले कोणे आणि 5,000 पडले तो जिंकलो for that even Pratima has to be blamed. So I said no, we have to hold that in responsibility. So I've realized that हे चलपाचें ना दोन पक्ष मेन आसा ते म्हणटा ते if anybody can fight BJP today it is the national party that is Congress. And you asked me why I thought of coming back. हांवें जेन्ना सोडलें पळय आप तेन्ना म्हाका रोखडोच फोन हांव क्लाउड आल्वारीस सर एनवायरोमेंटलिस्ट आसा निर्मला बाय एक्स एज्युकेशन मिनिस्टर आमचे काँग्रेसाचे अध्यक्ष राजन घाटे हांची मिटींग आशिल्ली पणजे आनी हांवें तेन्ना रेजिग्नेशन धाडलें बोवाळ जालो बट आय एम कमिटेड म्हाका 4:30 आपयलें आय हॅड अ मिटींग विथ दीस सोशल एक्टिविस्ट एनवायरोमेंटलिस्ट हांव पणजे येता म्हणल्यार म्हाका फोन आयलो अमित पाटकराचो हू वॉज द प्रेजिडंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी ताजो कॉन्टॅक्ट ताजो कॉल येयलो म्हणपाक प्रतिमा बोवाळ जाल्यार म्हाका खूब फोन्स येवपाक लागले तुका घेवपाक जाय म्हणून आनी हांव तुका खरें सांगता
खंय वचप ना काय ना म्हणल्यार हांव खंयच वचना. हांव गेल्यार आयल्यार फक्त म्हजे काँग्रेस पार्टींत येतलें, नाल्यार हांव सिंगल वतलें, नाल्यार आय वील डू माय जॉब इंडिपेंडंट. Yeah, आणि Pratima, ही the thing टोल्ड is, I'll just tell you one thing. You were talking about Amit Patkar called you. Uh, Last 4 or 5 years, I 4 think years. 4 years. I think we have come to know, at least people like me who are deep into politics. We come to know what is happening inside, and there was a buzz that you and Amit Patkar did not go well, along well, and that is why he did not allow your entry into Congress. This question of yours, who will be able to answer, is Amit Patkar himself. अमितान म्हाका सांगलें, बायगो तूं आनी खंय वचनाका, म्हाका तुका घेवपाचें आसा, हांव तुका घेतां. एवरी टायम ही मेट मी, एवरी टायम ही kept saying, and I told him, see, I am continuing with my work, and you see in last 4 years without खंयचोच पार्टी बॅनराच्या अंडर रावनच ना, सिंगल हँडेडली एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो म्हणून म्हाका दिसता आनी चड काम केलां, चड मुद्दे घेतल्यात, व्हडले व्हडले इश्यूज घेतल्यात. आनी अमित एवरी टायम म्हाका मेळटालो, घेवपाक जाय तुका, करुया तें, करुया. डॉज करतालो, कित्याक करतालो, ताका कोण आडयतालो म्हाका खबर ना. बट हियर ही हॅज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड इट वॉज इन हिज हँड. बट नशिबात आसता तेच जाता. दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम. एंड आय थिंक इट वॉज रिटन इन गिरीश बाबाचें, आमचो जो गिरीश अध्यक्ष आसा, ताच्या अंडर हांवें यूथ काँग्रेस, तो म्हजो प्रेसिडेंट जावन गेलो, ताच्या अंडर हांवें काम केलां. मागीर हांव महिला प्रेसिडेंट जावन ताजे बरोबर हांवें तो PCC प्रेसिडेंट आनी हांव महिला काँग्रेस म्हूण काम केलां. म्हाका दिसता म्हज्या नशिबात जेजून बरयलें की गिरीश येतलो गोंयांत परतून आनी म्हाजें इंडक्शन जातलें. सो इट वॉज रिटन. Yeah, before that, there was one more episode. Let me ask you that question. Uh, there is a buzz, and I know from my sources you met CM's wife also. When I met James, you are talking about that. This was not now. When I left I had gone with one delegation of students. ते कितें तरी एग्जाम्स पळय तांचे कोविडा टायमार जाताल्यो आनी तांकां स्क्रॅप करपा आशिल्लें, म्हळ्यार पोस्टपोन करपा आशिल्लें. सो डेलिगेशन ऑफ रोजरी कॉलेज नावेली, they came to me, the students came to me. I said, don't worry, and the exams were supposed to start in another day, okay, just one day was left. So I took them and I wanted an appointment. सो म्हाका तांकां सांगलें की तो बंगल्यार आसपाना, पणजे चीफ मिनिस्टर्स हावसांत आसपाना, ऑफिसांत आसपाना, तर रविंद्र भवनात कितें तरी प्रोग्राम आसा आनी थंय CM आसतलो. खरें सांगता. हांवें त्या भुरग्यांनी घेतलें, 2 मोटरां केलीं आनी डायरेक्ट, यू नो माय स्टायल, डायरेक्ट हांवें टू रविंद्र भवन सांगलें. सो सुलक्षणा सावंत, I think she was the Mahila chief of BJP then. This was like pretty young. When I left up, she came to me. They offered tea, coffee and biscuits आमच्या भुरग्यांनी दिले. And I told her, I'm come to meet CM. I just want 2 minutes of his. It was some Mahila day, what day, I don't know. तांचे कितें तरी कन्वेन्शन आशिल्लें. तिणें सांगलें CM येता प्रतिमा तूं बस. पूण म्हाका हें सांगपाक पडटलें, तुका ही खबर कोणें सांगल्या ती. म्हाका आनी दुसरी गजाल सांगता. because that is you told me only the outside thing, what I'll tell what the you told shell me. of I'll it. tell You you. didn't tell I'm me honest, what I'll tell exactly you. happened. I'll tell you. Was there an offer from CM's wife for you to join BJP? I will never deny. I'll be honest. I will be honest. She told me before CM could come, all the youth were there. She said, tell Pratima madam, एक मिस्टेक केली तेणे आपात वचून, आतां न्ही खंय वचप ना, तिका सांग, वी वॉन्ट यू प्रतिमा इन BJP. वी वॉन्ट यू फॉर युअर वर्क, नॉट बिकॉज यू आर समबडीज वायफ और समबडीज डॉटर. यू आर ऑनस्ट, यू आर. तिणें म्हाका हें सांगलें, तूं इतलें क्रिटिसायज करता पळय BJPक, आमचेर इतलें उलयता, CMाचेर इतलें उलयता, बट वी नो इट इज कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. तुजें खरें तूं करता, तुजें काम जावपा जाय म्हणून. आनी तूं यो, बिकॉज वी वॉन्ट कॅथलीक वुमन, अ कॅथलीक लेडी इन द BJP, सो वी कॅन स्ट्रेंथन इट, बिकॉज वी डोंट बिलीव पाली अबाउट हें, कळ्ळें तुका, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट. Was that It is offer not that- tempting? No, not at all. If it was tempting, I would have been there today. I would Did have you got give the a seat second also. thought on that? Never, because I am You an never got anti-BJP woman. you never got back to the CM's wife. Never again. And then That's that's it. After that, that was over. That chapter got over. Then आमचे youth सगळे आसले स्टुडंट ते हांसपाले, मॅडम बरी ऑफर. I said no, this is no, because I am again telling you, But you denied that earlier, no? That you never met her. I never denied. आता तू डिनाय No, केलं no. तुवें. पयलीं हांव चिंतपाक उरलें केन्ना म्हाका दिसलें आतां काल पडची उलयता ना, ना, म्हणून. काल ही पयरची खबर न्हू. जेन्ना आप सोडिल्ली तेन्ना डेलिगेशन घेवन गेल्लें I know तेन्ना, that. इट्स ट्रू. I know. And I told her, I'm sorry म्हणून, कळ्ळें. वाय लायक दॅट. इवन CMा कडेन गेल्ले हांव एक्टिविस्टां बरोबर, तेन्ना रामा आशिल्लो, शंकर आशिल्लो, सगळे आमचे एक्टिविस्ट आशिल्ले. आमी ते डोनाल्डाचें हें आसा पळय तें कितें तें ओल्ड हें सेंटर आसा पळय तें,
तांचे पगार रिलीज करून नाशिल्ले म्हणून आमी सगळ्या ते जे सीक पेशंट्स आसा तांकां घेवन सीएमाच्या दारांत वचून ते बशिल्लीं सकयल मागीर सीएमान आमकां भितर आपयलें सगळ्या उजी तेणें डायरेक्टली म्हणलें प्रतिमा तूं हें कितें करता हांवें म्हणलें कितें करता हें कितें हें एक्टिविजम कित्याक करता तूं यू आर नॉट मेन टू बी देर यू आर सपोज टू डू राजकारण यू आर अ व्हेरी गूड पॉलिटिशियन ते सोड येनात सोड आनी हितूंत यो राजकारणांत यो आनी हांवें ताका सांगिल्लें सीएम रायट टायम येतलो तेन्ना हांव पॉलिटिक्सान भितर सरतलें आनी आय गेव टायम 4 years I was waiting that when Amit will say yes we are doing it but it did not happen काँग्रेसाक प्रवेश जावपाक मेळुना but now Yeah. आय थिंक दॅट वॉज बरयल्लें आसता आमच्या लायफांत ह्या अमक्या टायमार हो योग तें बरयल्लें आसता तें जाता सो म्हाका दिसता इट वॉज 2026 ओन्ली म्हाका एंट्री आसतली What made you join Congress now? Congress as Because Girish came back? No, I'll tell you. Congress, I already also have said, is my first home. Clear it. You said it, yeah. फर्स्ट होम म्हणजे काँग्रेस सेकेंड म्हणजे डीएनएतूच काँग्रेस आसा तूं चिंत म्हज्या लायफांतली हांवें 25-26 वर्सां काँग्रेसी खातीर काम केलें आतां 4 वर्सां सोडले जाल्यार म्हजें भुरगेपण हांवें काँग्रेसान गेलां वेन टायम वॉज देर वेन माय फ्रेंड्स इज टू गो टू प्ले वॉच मुवीज एंड प्ले एंड गो फॉर क्लबींग आनी खंय खंय तेन्ना हांवें सॅक्रिफायस करून हांव गिरीशाच्या मिटिंगांक वचून बसतालें एज अ यूथ काँग्रेस 18 वर्साचें आशिल्लें खरें सो म्हजी जर्नी थंय सो माय मोर ऑफ माय लायफ is gone there spent in the Congress party working for the Congress party strengthening the Congress party आणि सेकंडली म्हणल्यार आयडियोलॉजी ऑफ काँग्रेस सुपर सेक्युलर पार्टी ते खंयचेच धर्म आनी हेजे भेद करना ते पोलरायजेशन दे डोंट बिलीव दे डोंट से तूं हिंदू आमकां नाका वो तूं मुसलमान आमकां नाका तूं क्रिश्चन आमकां नाका खंयच्या पक्षान ते भेदभाव करना सेक्युलरिजम दॅट इज वॉट आय लव दॅट इज वॉट आनी इफ यू सी नाव आतां तूं पयलें आसतलें चेंजीस कितले 1 मंथा भितर तूं पयलें आसतलें after Girish has taken over, you've seen our LOP, our Yuri Bab, you have seen Elton, our legislator, you've seen Kalus Bab, the most learned and educated. These people, you can see the change, the clean system. So हांव कितें म्हणपाक सोदतां की last 1 month पळय तूं Congress has become very serious with issues. They are coming with good issues and going on the streets and they have started their work. They have started their booth management work. They have started their blog. They are really serious. So I feel yes, we have to strengthen. So when I was called by the party leaders, I respected. I told it is my home. So I'm come to meet my family members and nobody can stop me. आणि हांव लिपून खंय मेळपा न्हू हांव डायरेक्टली काँग्रेस हावसान गेला वेर प्रेस वॉज देर द प्रेस म्हजे कडेन बायट घेतलो आनी हांवें ते डायरेक्ट सांगलें आनी हांवें सांगलें देखून कितें घाण गेली म्हणून टॉक्सीक आशिल्लें तें गेलें कचरो आशिल्लो तो गेलो गार्बेज गेली बिकॉज वेन आय हॅड लेफ्ट I meant that. When I left that garbage, means those so-called big, tall leaders who said they are gone. Digambar is gone in BJP. So तो ना ती घाण ना आता न्यू लिडर्स आसा न्यू So Digambar and Amit Patkar, you are saying were the garbage. See, I told you why I left Congress party. Correct. I left Congress party because of that garbage which Yeah. was there, which backstabbed me. तेणी म्हजो घात केल्लो जे आसा पळय आतां टायम आसा तांकां बरें आपले नात्रां पात्रांक घेवन खेळपाचो सो तेंचे उलयता हांव सो तेका लागून हांवें सोडिल्ली आतां ती गार्बेज ना यू कॅन सी ऑल न्यू काँग्रेस टुडे यू कॅन सी गिरीश यू कॅन सी कालूश यू कॅन सी युरी यू कॅन सी एल्टन हू आर रियली इन टू सिरियस बिजनस टुडे यू कॅन सी द GPCC team so that is the reason. Now tell me one thing. You fought from Naveli. Okay. Now second thing, the Churchill also wants his daughter to join Congress and contest from Naveli. There are rumors that there would be a compromise between you and Valanka and the seat would go. There are lots of ifs and buts. I don't know whether it will be true, no, yes. But will Pratima sacrifice her seat for Valanka बरें एक सांगू तुका हांव in exchange for anything? हांवें आजून प्रवेश करूना म्हजो प्रवेश पोरा जाता 2 तारखेर 4:30 काँग्रेस हावसान and I am going into Congress party because I feel we have to strengthen the Congress party. We have to work hard so that in 26 when the elections take place, Congress flag should fly in Goa high. I want in Naveli झंडो येवपाक जाय काँग्रेसीचो. I feel this is the time now. It's do or die for us. काम करपाक जाय म्हणून हांव प्रवेश करपा आसला. सेकंडली आतां हांव प्रवेश करपाचें आसा थोडे जाणांक सारकें भिरांत पडल्या I don't know, I am also made of blood and flesh like all of you. I am not some supreme. But you know, इतली कित्याक भिरांत पडल्या म्हाका खबर ना इनसेक्युरिटी कित्याक जाल्या
जे ऑपोजिशन आसा पळय, जे जेलस आसा पळय, नेगेटिविटी आसा पळय, तेणी आयज एक पोस्ट केला क्रिएट आनी आख्ख्या गोंयांत तो पोस्ट व्हायरल जावपाक लागला, ब्रेकींग न्यूज म्हणून, डॅट खंय हांव काँग्रेस वील बिट्रे प्रतिमा अगेन कितें म्हणून आयलां क्वेश्चन मार्क आनी कितें आयलां आनी तितूंत घातलां की चर्चील इज ऑफरींग प्रतिमा क्रोर्स ऑफ रुपीज टू कॉम्प्रमायज मिन्स ताका दिवपाक. हांव हांगा सांगपा आयलां बाबा पयलीं हांव प्रवेश करतां, पयलीं हांव काम करतां, म्हजें काम आय वॉन्ट टू प्रूव माय सेल्फ. I know that all the Goans know that I worked very hard. All the political parties know I चड झरून मोरून काम केलां म्हणून. खंयचोय मुद्दो जावं, इवन बजरंग दलाच्या अगेन्स्ट हांवें पुलीस स्टेशनांत मोर्चा व्हेला म्हज्या भुरग्यांक व्हरून, हें खप्पा ना म्हणून तुमची दादागिरी. सो आय फील म्हजें काम, हांव वतां काम आनी काम करपाक आनी यू थिंक आय एम सेलेबल? आय एम नॉट सेलेबल. नोबडी कॅन बाय प्रतिमा. And I'm telling this to those political parties who had come with offers of crores of rupees. तेन्ना वचूना म्हाका तेन्ना ऑफर आयिल्ल्यो. कितें यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्ना आयिल्ल्यो. वेन MP चलताले सीट म्हाका दिवपा आशिल्ले, MP काँग्रेस टिकेट म्हाका ऑलमोस्ट जाल्ली, पूण दॅट टायम आय डीड नॉट गो. आय वॉज गिवन ऑफर्स ऑफ 5 CR एंड ऑल. दॅट आय डिडंट डू बिकॉज आय एम नॉट सेलेबल. प्रतिमा कोण घेवपाक शकना जाल्यार म्हजो बँक अकावंट मरे चॅक करा, म्हजें बँक बॅलन्स चॅक करा, RTI घालान पळया. चोरलेले जाल्यार ते पयशे कोण बँकेन दवरिना गो ना, खंय प्रतिमा. पळयात तुमी, कितेंय घालात म्हजें. यू सी अबाउट प्रतिमा कुतिनो. Yeah. I might have one flat which is No, still on the I'm loan. not doubting you. I 25 asked you lakhs. that question. अजून म्हाका And loan second आसा. thing is, I'm nobody to check your bank account. No, I'm telling you. whatever. So see, I have not done politics for money, and I was so many years into politics not for money. And let me tell you, I'm here, and maybe 10 years from now where I'll be, I don't know. But yes, you can check my हांव पयशांचें न्ही आनी म्हाका कोण विकतें घेवपाक शकना. आनी हांवें काम केलां, म्हज्या देवा खबर आहा, Your work is there for everyone to see, My Pratima. I know. Jesus knows I me, have. and I'm a God-fearing I woman. know. Suraj, I'm a God-fearing woman. I go by the preachings of Jesus. म्हाका फटिंगपणां चलना, म्हाका ट्रूथ आनी दुसरें म्हणटा जस्टीस. हे दोन म्हाका लागतात. आनी पयशांक लागीन न्ही म्हाका कोणें घेवपाक शकना पयशांनी. म्हाका कोणूच घेवपाक शकना. So these rumors are false. This has been circulated by some insecure, jealous people. हांव गोंयकारीन सांगपाक सोदतां, हे गोंयकार कोणाच्या हितूंत स्टुडियोंत जावन सांगता गोंयकारांक, हे हांव पोरां जॉयन जाता म्हणून हे रुमर्स स्प्रेड करपाक लागला. बट नथींग कॅन सप्रेस मी. म्हाका कितेंच दाबोवपाक शकना. म्हाका कितें दाबयता तितलें म्हजो जेजू म्हजे बरोबर आसा. जेजू घेवन मुखार वता. आय एम गोईंग अहेड. तुमी आतां फाल्यां इलेक्शना टायमार हें कांय न्ही सूरज. आतां जॉयन जातकीर कितले आसतले म्हजेर, कितले बोगलांटा एलिगेशन्स ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग ऑन मी रे. No, see, don't concentrate on those social media things. See, गिरीशाचे फाटल्यान खूप चालू आसा. So it should be like that, हाथी चले No. अपना चाल, कुत्ते भोंके विराल. But हांव my आतां घोडो question जाता, is, there were हांव अशें rumors. वतलें. I wanted your clarification, and that is what I've got. Now the other thing is, what ahead lies for Pratima. Now you have contested. You came back from up. You are joining Congress. Now, what would be your future in Congress? Are you looking at some position or just a ticket from Naveli? See, for me, no, I'm joining, and it is up to the leaders. They've all seen my work. It's not a joke. Everyone can see what you have done. Anybody can come to contest. It is democracy. Let anybody come and contest. But let me tell you one thing. People are here to judge. People are दोड्यांनी पयलां ते कोण काडपाक जायना. उलयल्लें पूण न्ही तें यू कांट बिलीव. फटिंगपणां चलता, पूण दोळ्यान पळयता तें सत्य आसता. आनी दोगांनी पळयलां जेन्ना हांव पडलें इलेक्शनाक लास्ट टायम, फ्रॉम डे नेक्स्ट टू डे टील डेट दॅट प्रतिमा इज ऑन द ग्रावंड. नॉट ओन्ली नावेली, एंटायर गोवा यू मस्ट हॅव सीन, जावं बुतानी जावं आनी खंय जावं, खंयच्या लोकांक जावं, खंयचे इश्यूज जावं, कोणाक हॉस्पिटलांत, कोणाक पुलीस स्टेशनांत मारलो, कोणाक हॉस्पिटलांत कितें प्रॉब्लम जाय, कोणाचे रेप जाल्या, कोणाचे पोलरायज हें करून लिडर्स ऑफ सर्टन रायट विंग ट्रबलिंग अदर सेक्शन ऑफ पीपल, खंय जावं आय एम बीन देर. म्हजे नावेलीचे इश्यूज पळय तूं नावेली वाय आय शूड, तूंच नावेली सर्वे कर आनी तूं पळय, तुका कळटलें. कित्याक वर्क स्पिक्स, एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क स्पिक्स. आनी हांवें जायतें केलां. जावं ते खंयच्या वॉर्डाच्या लोकांनी म्हाका आपयलां, आख्या वॉर्डाक न्ही घेवन पंचायतीक गेलां, आख्या वॉर्डाच्या लोकांक घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वचून म्हाका नाचपाक दिवं पडूं. डिस्को नाचोता कोण बायलांक घेवन हांव नाचलां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा भायल्यान. बट वॉट द MLA तुयेकार BJP could not do in 2 years, I did it. And the electricity department told me, give us 1 month time, but they did it within 17 days. ट्रान्सफॉर्मर काडून दाखयलो. गांवच्या लोकांनी सांगलें, एक्चुली आमदारान करपाक आसता ती फीत. लोकांनी सांगलें ना, लोकांनी प्रोग्राम केलो त्या वाड्याच्या नावेली.
म्हाका कातरपा लायली, रजार केली, म्हाका कातरपा लायली. Without being MLA, without becoming minister, people made me inaugurate that transformer because they said this is hard work. But I would like to give that credit to the villagers because they trusted me. They thought that yes, she is the one who will get it done. So तो विश्वास आतां जाल्लो आसा नावेली खंयच्या वाठारान वच बरें आसा. पीपल वील सी, पीपल वील जज, एंड दिस टायम मनी फॅक्टर इज नॉट गोना प्ले. गेले ते Pratima, last तो question. फॅक्टर गेलो. We have almost crossed 35 minutes. I think the last question is Congress has been a victim of defections. Very A nice lot of leaders who have got elected, once 10 people came in, then 8 people joined. Now, the question is, you have a very good chemistry with CM and his wife. No, I don't have good You spoke to him. She told Okay, me, they she offered said. you also. So No, what let to me ask you the I have question. gone with my Next delegation. She time, wants me, what I'll after do. you get elected from Naveli or something, Hmm. you get a similar offer. अरे म्हाका हेज्या पयलीं ऑफर आयल्या मरे, व्हडल्यो व्हडल्यो ऑफर आयल्या ते हांवें नाका म्हणलां. आय एम हियर नॉट फॉर ऑफर्स एंड कमिशन्स. आय एम नॉट हियर फॉर दॅट. हांव घाण आसा ती क्लीन करपा खातीर येवपा लागला. करप्शन नाका आमकां. Under the leadership of our LOP, that is Yuri Alemov, under the leadership of Girish Chodankar, president who is come, under the leadership of Elton, who is the working president now, under the guidance of So Kalush you will Sherer. remain with Congress So these irrespective whether people, they they've already- form the government or not. I don't mind sitting in the opposition, but fighting for people and getting things done. I'm not greedy, I'm not selfish, I'm honest and I'm telling you, people, तूं कितले जाणांचे कामां गेल्या पळय संवसारांत हिंगा गोंयांत भरून, तांकां विचारा प्रतिमान तुमचे कडेन केन्ना च्या पूण घेतल्या काय म्हूण च्या. फॉरगेट एनीथींग. एक कप ऑफ टी. आय फॉट आनी जितली कामां गेल्या 100 हांवें एक 95% हांवें सोल्युशनूय दिल्लें आसा. दॅट इज माय विक्ट्री. हांव येयलें आनी बोबो केलो आनी उलयलें म्हूण जायना. आय फॉलो अप मॅटर्स. आय हॅव डन इट. पीपल हॅव सीन. कोणीय कितेंय उलोव, बट पीपल हॅव विटनस्ड वीथ देयर ओन आयज. एंड आय एम नॉट द टायप. सी, हांव ग्रेसफुली रिजायन करून गेल्लें खबर आहा. ग्रेसफुली रिजायन करून गेलें हांव काँग्रेसांतल्यान दुखलें म्हणून. बट दीस पीपल वर इलेक्टेड ऑन वन पार्टी सिंबॉल. तेणी आख्खो बॅलट बॉक्स चोरून व्हेलो. लोकांनी वतांत रावून तांकां वोट मारिल्ले. तेणी दे हॅव डिफेक्टेड. दे आर डिफेक्टर्स. हू आर डिफेक्टर्स? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्टर? इज द पर्सन हू इज गेटींग इलेक्ट जावन एक पार्टीचे येता आनी दुसरी पार्टी उडकी मारता, ताका डिफेक्टर म्हणटात. हांवें तें केन्ना करूं ना आनी हांव तें केन्ना करपा ना. I am here, come back. We strengthen take your assurance, Pratima. It was nice. Yeah, As a we proof. take assurance, and we hope that this doesn't happen. This kind of things doesn't happen. It's not good for democracy. Thank you, Pratima, for coming to the studio on just one call, and she has been a very good friend of mine for a long time. And then the thing is, she gave us assurances on defections. She spoke about protest. She spoke about her meeting with CM's wife. She spoke about many other things, how she went to AAP, how she came back, what happened there, why she is joining Congress. All those things she told us, and I hope all our viewers would now get a clear picture of what is in her mind, and we wish her all the best. Thank you. देव बरें करूं. अपील करपा जाय मरे. अरे कर. व्हेरी मच. नमस्कार, हांव एडवोकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनो. आय वूड लायक टू मेक अ अपील स्पेशली टू माय नावेली पीपल. म्हजे नावेलकारांक. आमचे 5 पंचायती आसा. जावं ती नावेली पंचायत, जावं ती आमची तेलावली पंचायत, आकेंबाश पंचायत, रुमदामोड, दाबोली पंचायत. दॅट आय एम जॉयनींग इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आय एम गोईंग बॅक टू माय होम where I belonged. So 2 तारखेर ब्रेस्तारा पोरां 2 तारखेर 4:30 वरांचेर म्हजो प्रवेश जातलो. आमचे पणजे जे काँग्रेस हावस आसा नेक्स्ट टू हॉटेल मांडोवी, थंयसर हांव मागतां जेंकां हांव पावूना, कित्याक शॉर्ट पिरियड विदीन 3 days शॉर्ट टायम मेळ्ळा, सो पावसूय पडटा. म्हज्यान जाता तितलें हांव मॅसेज धाडपा लागला. बट जेंकां कोणा कडेन जाता, तुमकां दिसता प्रतिमाक प्रवेश करता तेन्ना तुमी येवचें म्हणून I welcome all of you all, and not only them, I'm also appealing to all my activist friends, environmentalists, RTI activists, that yes, 4 years I've worked with you all. You all are my second family. We have really worked in the rain and sunshine all over Goa. I would appreciate that you all be my guest and come. And then last
Lastly, I would like to call my Goan brothers and sisters. कोणाकय दिसता येवचें what time because it's gonna be a very big day for me. So गोंयकारांक न्ही सांगता सगल्यांक न्ही जेंकां दिसता येवचें म्हाका विश करपाक म्हाका ब्लेसींग दिवपाक तुमी नक्की हाजीर जावचें म्हणून हांव मागतां. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप मी इन प्रेयर्स. लव यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.